सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो अनॉनिमस आणि त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता. सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें आसा तें. आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की भंय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन, एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन, किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी ते सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक लायता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या, की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास, कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो हांव 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जावन उरलेले जेलींत. म्हणजे 4-5 कंप्लेन्स जाल्ल्यो म्हाजेर. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव MGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही थंय उले भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली. म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मॅटरांचे पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसलें थंय. आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका, मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा, तिणी म्हाका, सुदीन ढवळीकर आसा, तिणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशनां म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ते एप्लिकेशनां घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्ली. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR सुमार एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो म्हणून. आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा. स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. दोगांची नांवां सांगलेली. मिनिस्टराचें नांव सांगनासलें पण हेंची दोगांची नांवां सांगलेली. पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तेणी सांगलेलें. पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले? मातशें सांगूं शकना. ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूं शकना. कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आनी हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले? डिपार्टमेंट अशें नासले, वेरियस डिपार्टमेंट आसले. पण कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो? ना, आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण? आनी खूब जाणां आसा. खूब जाणां आसा ती खंयसरली सगळी? ते थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडलीं आसा. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जाल्ले तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? नाही, हो फक्त म्हाजो अमाउंट. आनी तेंचो कितलो आहा टोटल? नोकळा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? 100 प्लस आसा. ना, टोटल एप्लिकेशनां सांगूं शकना. तेन्ना मेगा भरती आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब, 6000 जॉब, मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते.
काल पोलिसेन जे सांगले पळय की ते फ्लॅट तशें काय ना आनी जॉब स्कॅम बी काय ना म्हणजे सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. जॉब्स त्या फ्लॅटान त्या फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें पण थंय आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या. हय थंयच दिल्या. तुम्ही हां तिका कोणाक मेवले एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पयशे दिवपाक. हय तो पयशे दिवपाक ऑफिसरांक मेळ्ळे. हय तुम्ही नांवां काढल्या तेच ऑफिसर थंय आशिल्ले. तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते. हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन फंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या 2022. तेच फ्लॅटार. हय थंयच दिल्या. पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तुमच्या इन्क्वायरी केल्या तेंची इन्क्वायरी काय मेळना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हूण म्हणटा. म्हणून कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुरज हळर्णकर असले. क्रायम ब्रांचाचो. क्रायम ब्रांच. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां सांगलेले सगळे. म्हणजे आता SP फोटीक उलयता म्हणटा. हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा. तुम्ही सांगले की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट. हय सीएम हितून इन्वॉल्व ना. कोणूच ना सीएम. काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटींग म्हणटा तुम्ही. हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले हे सगळे आसा. तुम्ही एसपीक सांगलेले म्हणजे तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशन तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही एविडन्स म्हजे कडेन आसलो तो बिचोले मोबायल काडून घेतलेलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले घेतलेलो मागीर ते म्हणटा बिचोलेच्यान माटोळा दिलो म्हणून आमी पण माटोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल. तू जॉब स्कॅम पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेले म्हाका. तेणी तुका अप्रोच केल्ले. सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले. हय हय आनी बाकीची जी चेडवां आहा तेंकां तेणी ते केल्ले काय? ना पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का आनी तुमचेर एक एलिगेशन केला की तुम्ही ते मिडियाक इकते गेल्या न्यूजपेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान तो तुम्ही म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटा. म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ले आसा सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न येना. दवडीकरान तुमकां पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा केल्ले? खबर दा ताका 2 भुरगीं आसा जी स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताजे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसते. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें तातूंतल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशे तरेन करून लागे की अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. ते कोण DYSPचें नांव ताणें घेतलां ते नांव कितें म्हणलें ते सुरज हळर्णकर म्हणून कोण DYSPचो तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करून लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी or else at least independent officers or judicial commission needs to be this. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. कितले कमिशन मेळ्ळें? तू कमिशनाचेर काम करता म्हणटालो पळय. तुका कमिशन कितले मेळ्ळें? तुम्ही ताका गाडयेन घालून धाडले खंय धाडले ताका आतां? फॅमिली रावल्या ताका. ओके. ताजी फॅमिली हाडला ताका. हांवें ताका सांगलें तुका जर खरें उलोवपाचें आसा जाल्यार तूं इंडिपेंडंटली येवन हांगा उलय. आमी ह्या गोश्टीचेर उलयना कारण परते म्हणल्यार आमकां मागीर खंयचे 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 केसींनी घालता. आज ते आपले ताजे फॅमिली बरोबर आयला आनी सकाळी तेन्ना फोन केलो शी वॉज क्रायींग बिकॉज ते म्हणटा फाल्यां आपल्याक परत खंय तरी हें करतले कारण व्हडले व्हडले लोक इनवॉल्ड आसा म्हणून. घरा कडेन ते म्हणटा आपल्याक डेली लोक येता पयशे मागपाक. भुरग्यांक अशी परिस्थिती आसा चिल्ड्रन इट्स नॉट देअर हर चिल्ड्रन्स फॉल्ट. ती भुरग्यांची काय चूक ना. ती घरान आसा स्कुलान वचूंक शकना. इन्स्टेड ऑफ डुईंग समथींग टू हेल्प दोज किड्स गव्हर्मेंट इज नाव ट्रायंग टू से की हें जावंकूच ना म्हणून हें अशें न्हीच म्हणून. काल आमी पळयलें की सुदीन ढवळीकरान तुमच्या एका चॅनलाचेर आरोप केलो की चॅनल विकतें घेतलां म्हणून. इज दीस एरोगन्स वीच भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर दाखयतले वेन इट कम्स टू पीपल? लोकांचे पयशे मरे ते. हे जॉब स्कॅमाचे पयशे कोणाचे?
सामान्य लोकांचे, पीपल हू निडेड जॉब, हू आर निडी, जाणे आपल्या भुरग्यांक शिकयला, भुरग्यांक आपल्या शिकोवन एक जॉब मेळटले म्हणून शिकयले, त्या भुरग्यांचे पयशे तातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा. त्या फॅमिलींचे भांगराचे पयशे, कोणाचे लग्नाचे पयशे. आय नो सो मेनी हू हॅव सोल्ड देअर गोल्ड की जॉब मेळटले आनी बरे भशेन लग्न खंय जातली म्हणून. सो त्या लोकांचे पयशे हांणी खाल्या आनी ते पयशे खावन पचयल्या आनी आज परिस्थिती अशी आसा की ताकाय अरेस्ट करता. शी इज ऑफकोर्स एन एक्यूज, चार्जशीट ताजी चल्ल्या, पण हियर शी इज अ विक्टीम, हियर शी इज अ कंप्लेनंट. इन्स्टेड ऑफ रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट SP सांगता कांयच ना म्हणून. So why SP is revealing investigation to all of you? Is it his duty to do it? Is it not a crime to reveal investigation? How is that investigation credible investigation? आणि त्या म्हणपा लागलो तो DYSP कोण आसा सूरज म्हणून, तो सांगता ताका पर्टिक्युलर स्टेटमेंट्स कर म्हणून इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. शी हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट. सो आय हॅव टोल्ड हर लॉयर की बाबा तू पयली एक कंप्लेंट फायल कर. कंप्लेंट फायल केल्या उपरांत यू आस्क फॉर रेकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर 184 to the magistrate, कारण that will be independent inquiry. But ज्या तरेन this entire investigation is progressing right now shows की सरकार खंय ना खंय तरी हे जॉब स्कॅम जे आसा ते प्रोटेक्ट, ते तांकां जे भितर इन्वॉल्ड आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता. हाचे बद्दल डावट 100% म्हाका तरी येना. म्हणून ताका कालच्यान ते भेटयताले. ते आज मोबायल बंद करून भिवून आयला. आनी हर फॅमिली हॅज ब्रॉट हर. आय टोल्ड हर दॅट एनीवे वी आर हॅविंग अ प्रेस कॉन्फरन्स. लोक थंय आसतले, तूं तांचे कडेन उलय, कारण मागीर आमी कितें म्हणलें, मागीर तुमकां सगळ्यांक विकते घेतले म्हणपाक नाका. जाल्यार सुदीन म्हणटलो हांगा जे कोण आसा पळय, आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटलो की पुजा नायक इज सो रिच दॅट दे परचेज ऑल ऑफ यू. मिडिया इन गोवा इज नॉट फॉर सेल. दॅट इज वाय यू आर हियर न्ही. ऑल ऑफ यू आर हियर बिकॉज मिडिया इन गोवा इज इंडिपेंडंट अँड स्टे दॅट वे. हीच आमकां आमची रिक्वेस्ट तुमचे कडेन की इंडिपेंडंट रावा, कारण विदाउट यू बींग इंडिपेंडंट गोंयकारांचो आवाज लोकांकडे पावचो ना. And thanks for being independent. And I must say thank you for covering this issue. आणि हे जो इश्यू आसा ताका जस्टीस मेळटलो आनी ताका गोंयकारांक जर जस्टीस मेळटलो जांचे पयशे गेल्या. आय एम नॉट प्रेजिंग पुजा हियर. पुजा इज एन एक्यूज. पुजा हॅज बीन अ मिडियम टू गेट दॅट मनी टू द मिनिस्टर्स अँड ऑफिसर्स. बट आज उत्तम पार्सेकाराक काल शी टेल्स मी की मोबायल चेक कर म्हणून सांग म्हणटा ते ऑफिसर्सांचे. शी जस्ट टोल्ड मी आपूण थंय बसला आणि ते DYSP खंय तो सूरजाक ते उत्तम पार्सेकाराचे फोन येता. शी टोल्ड मी दिस. सो वेर इज द इन्व्हेस्टिगेशन हेडिंग? वेर इज दिस? सरकाराचे एक चलना कितें? सो इमॅजिन कर जो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसा तो ताका फोन ताजे येता. कसलें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें रे? सी दीज आर द स्टेटमेंट शी हॅज मेड. शी हॅज टू बी प्रोटेक्टेड टू गेट द रियालिटी ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस आउट. जी रियालिटी आसा ती भायर सरतली जाल्यार ताका तांणी प्रोटेक्ट करचें पडटलें. शी हॅज टू बी टेकन टू मॅजिस्ट्रेट फॉर रेकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट. SP तो DYSP सूरज शूड एब्स्टेन देमसेल्फ फ्रॉम दिस इन्व्हेस्टिगेशन. इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय हाजेर. इमिजिएट जजीस अपॉयंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरींग इनटू दिस. सरकारा कडेन जर पयशे ना जाल्यार ही कॅन रिक्वेस्ट द जजीस. दे वील डू इट. रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस वील डू इट आय एम शुअर टू एक्चुअली फायंड आउट हू आर द पीपल बिहायंड दीस क्रायम. आणि लोकांचे पयशे जे लोकांचे खाल्या तो अन्याय जो लोकांचेर जाला तो सत्कारण.